मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आज आमचे संगी आसात. मानादी बाब रोशन देखून YCS आमच्या मंगळूर DSCचे डिरेक्टर ते जावन आसात. सबारपोटी हांगासर आयल्यात आनी आज परत हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर पेटयतात. आयच्या दिसाच्या कुर्सा वाट्याचें भक्तीपण सोलून व्हरून जेजूच्या कश्टा मोन्नासो जिवनपण असो नियाळ करतना आमच्याय कश्टा सो नियाळ करूंक आनी त्या मारिफात आमच्या जिविताक संदेश जोडूंक आमकां कुमो करतले. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या दरम्यान पाद्रापाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच आमचे संगी आसात मानादी बाप क्लेमेंट क्वॉर्टर्स आमच्या गरजेचे, तांकांय बाप लिओ वेगस, तांकांय आनी ह्या बलिदानाक जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन ह्या मिसाचें बलिदान पेटयतात. एंडसन विनोद मंगलोर, रायन सिक्वेरा जल्म दिसा संदर्भी किन्नेगोळी, कुटमान देवादीन जाल्यार आत्म्या बसोन मीस पेटयता. फ्रांसीस कुटिनो सांजूद वाडो, देवादीन ग्रेगरी आनी कॅथरीन कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. फ्रांसीस कुटिनो सांजूद वाडो. ह्या सरू तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी सुमयाची मजत करपा ह्या बलिदाना मारिफात आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाचेनो आमी सर एका कुटुंबाच्या स्विरितान अर्गां बलिदान भेटोवच्याक ह्या देव मंदिराक आयल्या. आयची देवस्तुती आमच्या जिविताचेर दिश लावंक देवाच्या दयाळ्याचो आनी बक्षणाचो अनुभव करूंक उलो दिता. नियमशास्त्र आमकां बऱ्या जिविताची वाट दाखयता, पूण देवाची दयाळाय आनी बक्षणे आमकां ह्या संवसारांत देवाचे राज बांदूंक प्रेरण दिता. ह्या बलिदाना वेळार देवाच्या मोगाचो आनी दयाळ्याचो अनुभव सदांच आमकां जावचे खातीर मागुया. सुमयाच्या पांयांतळी ताची कृपा मागून घेवच्याक एकूटाम सावन आमी सांगता जमल्या. प्राजीत काळाच्या 5व्या आयताराची देवस्तुती आमी आचरण करता. हाच्या सुवार्तेन प्रद्वारा दारलेली स्त्री आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी तिच्या जिवितांत तिणें अनुभव केल्लो तो सुमयाचो मोग म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक आसा. देव आमकां गुण्यावकार करिना, जेजू आमकां आमच्या पातकाक लागून बोट दाखयना, बगार आमकां बक्षिता आनी तो जावन आसा काकुळतीवंत मोग ताणें मनशा कुळांतय दाखोवचो. किर्तनगाराची उतरां, सोम्या तूं जर आमचें कोटेपण लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण. देव आमचें कोटेपण पळयना, बगार आमचें परिवर्तन आशेता, रिपेंटन्स काळजाचे परतवणी आशेता. देखून आज आमी सोम्याच्या पांयांतळी जमलेली आसा. सोम्याच्या पाशावांचो उगडास करता आसतना, सोम्याच्या कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण आमी आचरण करता आसतना तसो सोमी आमकांय तिचो कृपा फोव करून दी. आमची काळजां मनां ताचें तें परिवर्तन जावच्याक आमी सोम्याची जावन जियोवच्याक ह्या युकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत ताची कृपा आनी मजत आमी मागून घेवया. ही मीस देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवया. सोम्या लागचें बक्षांनी आमी मागून घेवया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्वद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर.
परतुया. कनवळ्या बापा, पातक्यांचेर मरणाचे फर्माण दिवंक तुका कसलीच खुशी बगाना. बगार तांकां फावो असलेली क्यास्त पयस करून तुज्या बक्षणाची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जियोंक लावच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. देखून आमी पातकी तुजीं भुरगीं विश्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजे बक्षण्यानी शांती मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सवें पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वसा. सरेश्वर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. तो रथ आनी घोडे पोंज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा. तरी ते धरणीर पडून आसात. तांच्यान आनी केदींच उठोवंक जायना. ते पालवतात, एके वाती भाशेन पालवतात. पुर्वी कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करता. आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? वय, आरण्यांत हांव एक रस्तो करता. सुके कडचे भुंयत न्हंयो उपजायता. रानवट मनजाती म्हजी स्तुती करतल्यो. कोले तशेंच साहाम्रग कित्याक म्हजे विसलेले प्रजेक पिवंक दिवंक. हांव आरण्यांत उदक दिता आनी सुके कडचे भुंयत न्हंयो उपजायता. जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोवकार. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेश्वरान पत्यान शिवना काडली तेन्ना आमकां तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो आसो आनी आमच्या वंटांनी वळटलीं गितां. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अणभवटी लेगून म्हणूंक लागले, कसली आजापां सर्वेश्वरान तांचे खातीर केली नात. वय, सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सांब पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुम्याचे वळखीचे अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कड एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी तो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कारण क्रिस्त म्हाका मेळ्ळो जाय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलें नितिवंत म्हूण ना. बगार म्हजें नितिवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या बोवडता उदेशी
म्हाका मेळटा हें भोवडताच्या आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळख जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुना जिवंत जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. हें सक्कड हांवें इतल्या भितरच जोड जालां म्हणून न्हय वा हांव येदोळूच शेवटाक पावलां म्हणूनय न्हय, तरी पूण हांव आजुनूय धांवत आसां. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला तशेंच हांवें ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांव येदोळूच संपयलां म्हूण हांव चिंतिना, पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडतां. शेवटी मेळूंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कोसोवन म्हणजे जेजू क्रिस्तांतय उंचलें आपोवणें मेळ्ळेल्याक तयार आसलेलें इनाम जोडिजे म्हणून हांव सदान करून धांवतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ जेजू वलिवेत दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतानी एकठांय जाताच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतनास धरलेले एके स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशी हाडून आयले. जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणाले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतनाच सांपडली. तसल्या स्त्रियेक फातरावन जिवेशी मारीजे म्हणून मोइझेनाचो नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुण्याव माणसो तांच्या सवालांचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवच्याक पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयिल्लें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगाड्या त्या निमाण पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबे आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबे रावन तिचे रागी म्हणालो, बाये, ते सक्कड खंय? कोणेय तुका गुन्यांव कारण केली? ना धनिया, म्हणाली ती. जेजून तिका म्हणलें, हांवें तुका गुन्यांव मांडिना, वच आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचें उतर हें. मोगाच्या इश्टानो, जेजूच्या काळाक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार मोइझेच्या नियमावळी प्रकार आनी रोमागारांच्या आडळतेगारा प्रकार 3 पातकांक मरणाची शिक्षा आसली. 3 पातकां जावन आसात. एक बोंब्या पुजा, दुसरें देवनिंदा आनी तिसरें प्रद्वाराची करणी. आनी देखून ह्या 3 पातकांक मरणाचें फर्माण त्या काळार प्रचलीत आसलें.
आमी पवित्र पुस्तक उक्तो करून पळयलो जाल्यार आमकां लेवी शास्त्र ग्रंथ अध्याय 20 थंयसर 8व्या वळींतावन विविध अपराधांक शिक्षा म्हणल्या शीर्षिकेखाल एक सगळो अध्यायाचे अर्दो मुक्काल वांटोच आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. विविध पातकां आनी त्या पातकाक फावो जाल्ली शिक्षा. आनी तातूंच आमकां त्याच वळींत 10वें वाक्य आमकां अशें सांगता, व्याभिचारी बायलेक आनी दादल्याक मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. म्हळ्यार प्रद्वाराची करणी जर तर लग्ना भायर घडता जाल्यार तांकां ही मरणाची शिक्षा फावो जाता. मुखार वचून गेल्यार द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 22:22 थंयसर आमकां हिंसनियमावळ परत्यान मैजेन दिवचें आमकां आमी वाचूंक पळयता. दादलो आनी स्त्री प्रद्वार पातकाक पडत दोगांयकी मरणाची शिक्षा. देखून ह्या उतरां मरिफात प्रद्वाराच्या कन्येक हे मरणाचें फर्मान आसा म्हणलें पवित्र पुस्तक आदारीत आमी समजता. देवनिंदा पातकाक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार पवित्र पुस्तकांत देवनिंदे कारण जावन मनशाक मरण मेळिल्लें वा फातरावन मरण मेळिल्लें गणीत आमकां धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत मेळटा. सा स्तेफन पवित्र सभेचो पयलो माटतीर म्हणून आमी ताका वलायता. आनी जेन्ना ताका निती सभे हुजीर हाडिल्लें तोवळ तो आकाशार थंयसर तो देवाचे ते चिंता ताणें व्याख्यान करता आसतना तवळ चकडांनी ताचेर देवनिंदा उसारली म्हणून ताणें सांगल्या सुगुर्त जावन ताका फातरावन जिवेशी मारले अशें देवनिंदेकी तेंच पाताक. देखून मोगाच्या इश्टानो ही 2-3 पातकांचो उल्लेख आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळचो. मरणाच्या फर्मानांतय वा फातरावन मरणाच्या फर्मानांतय एका रितीन बोट दाखयतात. आमी आयच्या सुवार्थेक एक घडीभर फाटीवेचें प्रयत्न करया. सुवार्थेंत आमकां प्रद्वारादारलेली स्त्री आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जेजू आमकां जुवांच्या वांजेलांत हें गणीत आमकां वाचूंक मेळचें. आनी हें गणीत एक विशेष एक संदेश म्हणले बरी ताच्या वाचप्यांक दिवचें प्रयत्न करता. आतां ह्या गणितांत आमकां कितें पळोवंक मेळटा, ह्या गणितांत ती स्त्री आसा. लोकांनी ते शास्त्री फारिझेव कितें आसले तांणी तिका ओडून जेजू मुखार हाडून घाला. ती स्त्री थंय पडल्या गी उबे रावल्या गी कळीत ना, पूण सादारण रितीन थंय ती आन्सर आसा. आनी एका कुशीन जेजू आसा आनी एका कुशीन हातांत फातर धरून ते शास्त्री आनी फारिझेव जेजू कितें सांगता म्हणून राखून आसात. ह्या स्त्रियेक जेजू मुखार हाडटा आसतना ते मनशांनी त्या शास्त्रांनी फारिझेवांनी म्हणली उतरां ती आमी गमन दिवची गरज आसा. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मरणाची शिक्षा फावो हिका, कित्याक प्रद्वाराची करणी करतना ती सांपडल्या. पूण तूं कितें म्हणटाय? पळया हें सवाल हांगासर इल्ले कश्टांचे जाता जेजूक. तूं कितें म्हणटाय? आतां तूं कितें म्हणटाय म्हळ्यार असो अर्थ कितें? हाचो अर्थ तूं वैयक्तीक रितीन तुजी अभिप्राय कितें म्हणून, तुजे अभिप्राय कितें. आतां जेजून हांगासर अभिप्राय दितना जागृत जावंक जाय. कित्याक नियमावळ एका कुशीन आसा मोइजेची आनी एका कुशीन रोमागारांची राजवडकी आसा आनी दोनीय संगती तिका फातरायजे म्हणून सांगतात. देखून आतां कितें सांगचें कितें सांगनासतना रावचें हें एक रितीचो कन्फ्युजींग मोमेंट जेजू थंय आसलें. आतां चिंत्या जेजून तिका फातराया म्हणून सांगलें जाल्यार कितें जाता? फातराया म्हणून सांगलेंच जेजून रोमागारांचे कानून ताच्या हातांत घेतले बरी जाता. म्हळ्यार एका पातकाक लागून फातरायजे म्हणून वाकमूल दिवचें सरकारान निती सभेन ज्युडिशरी आनी तो अधिकार सरकारांतय मात्र आसा वा रोमागारांतय मात्र आसा. देखून जेजून जर तर ताका फातराया म्हणलें जाल्यार जेजून तो अधिकार आपणाच्या हातांत घेतलेले बरी जाता. दुसरें जेजून येदोळ म्हणसर मोगा विशांत बोक्सणा विशांत दिल्ली शिकोवण खंय गेली? ती सगळी शिकोवण पडली. आनी तशें म्हणटा आसतना हो नीज मेस्साया न्हय, हो फडकेरो मेस्साया. देखून तांकां उलोवंक सुलाभ जालें. आनी फातराया म्हणलेंच सगळी शिकोवणूच ती आळवून वेता जाल्ल्यान हो फडकेरो मेस्साया म्हणून रुजू करूंक तांकां सुलाभाचें जाता. चिंत्या आनी एका कुशीन फातरांक नजो म्हणून सांगलें जाल्यार फातरांक नजो म्हणून सांगलें जाल्यार मोइजेची नियमावळ आसा न्ही गे, ती स्त्री प्रद्वाराची करणी करतना सांपडली म्हणून आपण हाडला. आनी तशें म्हणटा आसतना नियमावळ तिका लागू जाता आनी तूं फातराव नजो म्हणलें जाल्यार तूं नियमशास्त्र विरोध वेताय न्ही गे. देखून दोनीय कुशींनी जेजू एका रितीन सांपळोवन पडची साध्यता आसा. आनी देखून असल्या सन्निवेशांत जेजू कितें करता? असल्या सन्निवेशांत जेजू
त्या सवालांक चड गण्य करिना बदलाक तो धर्नीर कितेंगी बरोवंक पडलो जेजून कितें धर्नीर बरयलें जेजून कितें धर्नीर बरयलें पवित्र पुस्तक आमकां ह्या विशयांत कितेंच उल्लेख करिना जेजून कितें बरयलें म्हणून पूण आमी पवित्र पुस्तकांतल्या पोरण्या सोल्ल्याक वा प्रवाद्याच्या उतरांक पुस्तकांक फाटीं आयल्या जाल्यार जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 17:13 जेरेमिया चॅप्टर 17:13 आमकां एक उतरां अशी आमचे मुखार सांगता जीं तुजे तावन पयस सरतात तीं तांची नांवां पाताळांत बरयलेलीं आसतलीं जीं तुजे तावन पयस सरतात तांची नांवां पाताळांत बरयलेलीं आसतलीं तर जेजून नांवां बरयलीं गे जेजून नांवां बरयलीं जाल्यार कोणाची नांवां बरयलीं एका रितीन एक चिंतापूच आमी पळोवंक वा एका रितीन आलोचन करूंक आमकां एक अवकाश म्हणलें बरें देखून जेजू कितें करता बरोवन आसले कडेच तो उबे रावता हांची उतरां आयकून सासात ताका आनी देखून जेजू म्हणटा तुमचे मदें पाताकरणांतलो पयलें फातर मारून दी आनी आमरी फात तांणी कितें मांडणी केल्ली आसा तें प्लॉट क्रिएट केल्लें आसा तें सगळें एकाच उतरांनी कसलून पडटा कित्याक तांकां हें सवाल वैयक्तीक रितीन म्हूण जालें म्हळ्यार हें सवाल वा हें स्टेटमेंट वाक्यान कितें आसा हें तांकांच सांगलेलें बरें तांकां बगलें तुमचे मदें पाताक नासलेलो फातर मारून दी म्हळ्यार कोण पाताक नासलेलो आसा सगळी पाताक केल्ले ताल्ले आनी देखून जेजून कितेंगी धर्नीर बरोवंक बेलो आनी एका कुशीन जेजून तांकां एक वाक्य सांगलें आनी ह्या सांगलेल्याचो गुर्त जावन पवित्र पुस्तक म्हणटा मलगड्या निमाणे पर्यंत ते तेंचे पयस गेले चिंत्या आमी जर तर फातर खाण घेवन आसले ते शास्त्री फारिजे वा लोक कोण आसा तांकां तें फातरावंक जातें गी म्हणलें सवाल एक जोस्ता आमकां फातरावंक जातें गी तांणी शीत फातरां येत गी आतां एक घडी जेजूच्या काळाक आमी फाटीं वेचें आनी हें सन्निवेश समजोवचे प्रयत्न आमी करया पयल्यान पयलें साबताचो दीस जेजू थंयसर शिकोवन आसलो आनी तशें म्हणटा आसतना साबताच्या दिसा कोणेय जुदेवान एक फातर विंचलो आनी फातर मारलो म्हळ्यार तो एक वावर जाता तो एक वावर जाता साबता दिसा वावर करूंक ना आनी तशें म्हळ्यार तेणी तो फातर मारूंक कशें ते तयार जाले देखून हें आमच्या चिंतपाक दुसरें खंयचेय एक पाताक रुजू करीचे जाल्यार वा विशेश करून मरणाची शिक्षा दिवचे तसले पाताक रुजू करीचे जाल्यार उणे म्हळ्यार 2 साक्षांची गरज आसा 2 साक्षी गरज आसात जेजू मुखार हाडलेले ते स्त्रियेक शास्त्रांनी फारिजे म्हणटात प्रद्वाराची करणी करतना ती सांपडली देखून आमी तिका तुजे मुखार हाडला पूण त्या तितल्या लोकां पैकी मुखार येवन 2 जाणांनी वा एकल्यान वा दोगांनी मुखार येवन हांवें पळयलां म्हणून कोणेय एकल्यांनी सांगूना म्हळ्यार हांगासर साक्ष नासतना तिका मरणाच्या फर्मान पडचें तसलें वा फातरावचें तसलें कलेंगी एक चिंताप चलतें आसलें म्हणलें आमी समजता तिसरें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:10 आनी द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 22:22 ही आमकां कितें समजयतात हें आमकां नियमावळ स्पश्ट सांगता प्रद्वाराची करणी करतल्या दादल्याक आनी स्त्रियेक मरणाची शिक्षा फावो स्त्री हांगा आसा तर दादलो खंय गेलो दादलो कोण तो दादल्याचो उल्लेखच ना न्ही गे तर ती स्त्री एक वडें ती प्रद्वाराची करणी करूंक शकता गी ना थंयसर दादलो आसलो पूण तो दादलो खंय गेलो दादल्याचो उल्लेखच ना तशें म्हळ्यार तिणें प्रद्वाराची करणी केली आसगी वा यत्त शास्त्रांनी फारिजेवांनी जेजूक शिरकावच्या खातीर तशें म्हणून हाडलां गी कळीत ना सन्निवेश अशेंच मुखारसून वेता देखून मोगाच्या इश्टान आनी निमाणें जावन आसा तें रोमागारांच्या अधिकार आसलेले म्हळ्यार रोमागार अधिकार चलोवन आसले देखून फातराया म्हणून वाकमूल दिवंक जावचें रोमागारांनी वा ज्युडिशरीन मात्र आनी तशें म्हणटा आसतना थंयसर कोणीय नांत ते अधिकारी आसलेले मनीस कोणीय नांत आनी ह्या सन्निवेशांत तिका फातराया म्हणून सांगचें कशें हे सगळे सन्निवेश आमकां एका रितीन दसता म्हळ्यार हें सगळें गडीत एका रितीन आमी पळोवंक गेल्यार जाल्यार केवल जेजूक शिरकावन घालच्या इराद्यान मात्र हाडले शिवाय नीज जावन त्या स्त्रियेच्या जिवितांत तशें घडलांगी नांगी म्हणलें एका रितीन नियाळ करूंक आमकां एक अवकाश देखून मोगाच्या इश्टानो आज ह्या सगळ्या गणिताचो नियाळ केल्ले आमी इल्लें समजणी जोडिल्ले आमी म्हाका आनी तुका कितें संदेश ह्या गणिता मुखांतर आमी समजोवचें देवाचो काकुळटिवंत मोग देवाचो
काकुळतिवंत मोग आनी तो काकुळतिवंत मोग मनशा जिविताचें उणेपण मेजिना, मनशा जिविताची अस्कतकाय मेजिना म्हणलें चिंताप आमकां समजोवच्या खातीर हें गणीत आमचे मुखार आसा. आमी पवित्र पुस्तकांतली हर एक गणितां वाचता आसतना जावंक परत आयचें गणीत वा खंयची एक ओपार खंयचें एक आजाप हें सगळें आमी वाचता आसतना एक चिंताप आमच्या मतींत आमी दवरूंक जाय की त्या खंयच्याय गणितांनी वा खंयच्याय ओपारेंनी पवित्र पुस्तक आमकां मनशांची नांवां दिना. ताकल्याक आज आमी प्रद्वारांत दारलेल्या स्त्रियेचें गणित वाचलें, स्त्रियेचें नांव उल्लेख ना. आदल्या आयतारा आमी वेचीक पुताची ओपार वाचली. वेचीक पुताच्या ओपारेन ती नांवानांत खंयचीय ओपार आमी पळोवंक घेवया आनी खंयचें गणित आमी पळोवया. ह्या खंयच्याय ओपारींत वा खंयच्याय गणितांत नांवानांत. कित्याक नांवानांत? एक कारण कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक वाचता आसतना ही नांवानांतलीं व्यक्ती कोण आसात त्या नांवानांतल्या व्यक्ती ते आमकांच आमी सोदून काडचें प्रयत्न करूंक जाय म्हणलें चिंता. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना एक दाखलो दिवचो जाल्यार चिंत्या आमी वेचीक पुताची ओपार वाचून आसां आनी ह्या वेचीक पुताच्या ओपारेंत हांव म्हाकाच सोदचें प्रयत्न करी जाय. लोकेटींग माय सेल्फ, आयडेंटिफायींग माय सेल्फ, दॅट इज इम्पॉर्टंट, तें गरजेचें. देखून एका वेचीक पुताच्या ओपारेंत कितले जण आसात. वेचीक पुताच्या ओपारेंत तो बापूय आसा, दोग पुतात खामाचे आसात, तो धाकटो पूत पयस गेल्लो ताचे इश्ट आसात. त्या तितल्या लोकां पैकी आमी खंयसर आसा. आमी वेचीक पुता बरी भायर रावंगी, आमी मलगड्या पुता बरी घरां आसुनी बापायक वेचीक जाल्यावंगी, आमी खंयसर आसा. आयच्या सुवार्थेक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार त्या प्रद्वारांत दारलेल्या स्त्रियेच्या गणितांत आमकांच आमी सोदून काडचें प्रयत्न करूंक जाय. आमी खंयसर आसा. आमी जेजू कुशीन उबे रावन आसावंगी, आमी ती प्रद्वाराची स्त्री आमीच गी, वा अनेका कुशीन फातर काण घेवन शास्त्रांनी फारिजे वाचलो बरी हांव आनी तुमी फातर काण घेवन फातरावंक तयार आसावंगी, आमी खंयसर आसा. देखून हे सगळे ओपारी हे सगळे गणितां आमकां हर एकल्यांक एका रितीन नियाळ करूंक आमचेंच जिवीत, म्हजें जिवीत हांवें नियाळ करूंक वाचता आसतना हें गणित वाचता आसतना हांवें म्हाकाच सोदून काडूंक जाय हांतू हांव खंयसर आसा, ह्या गणितांत हांव खंयसर आसा. देखून आयच्या सुवार्थेक आमी फाटी येता आसतना त्या प्रद्वारांत दारलेल्या स्त्रियेच्या जाग्यार आज म्हाकाच दवरचें प्रयत्न आमी करया. हांव आनी तुमी त्या प्रद्वारांत आदारलेल्या स्त्रिये बरी जेजू मुखार आसां. आमी दिंब्यांनी आसावंगी, पडोवन आसावंगी, बसोन आसावंगी, आमकां कळीत ना, पूण आमी आसां. आनी थंयसर जेजू तो काकुळतिवंत मोग आमकां दाखयता. कशें दाखयता? प्रॅक्टिकल रितीन दोन संगतींनी आमी पळयता. एक, जेजू मनशा गौरव दिता. जेजू मनशा गौरव दिता. त्या स्त्रियेक जेजून गौरव दिलो. त्या स्त्रियेक जेजून तूं प्रद्वारीन तुवें पाताक केलाय, इतल्या लोकां मुखार हाडटा आसतना तिका खंयच्याय रितीचे हळशीक उतरां तिचे मुखार जेजू उलोवना. जेजूची उतरां जावन आसात, हांव तुका गुण्यावकार करिना, हो जावन आसा मनशा गौरव जेजून त्या स्त्रियेक दिल्लो. जेजून त्या स्त्रियेक दिल्लो. देखून आमी हर एकलीं देवा मुखार आमची अस्कतकाय घेवन वेताना, देवा मुखार आमची पातकां वळखत आसतना देव तो गौरव म्हाका आनी तुका दिता. देखून आमी समजूंक जाय देव आमचें उणेंपण लेखिना, देव आमचें अस्कतकाय पळयना, बकार देव आमकां तो गौरव दिता, मनशा गौरव दिता. आनी ह्यो जावन आसा काकुळतिवंत मोगाचे एक गूण वा शिगूण आमी समजूंक जाय आशिल्लो. देखून मनशा जिवितांत हांवें आनी तुवें खंयचींय पातकां आमी करूं दी, खंयच्याय रितीच्या पातकांत म्हजें मेळेपण जिवीत आसूं दी, हांव कुमसार जावन 5 वर्सां 10 वर्सां जावं दी, पूण जेन्ना ज्या दीस हांव तें मानून घेवन देवा मुखार येवन उबो रावता, देवा मुखार येवन दिंब्यांनी पडटा, म्हजें उणेपण अस्कतकाय हांव वळखून घेता, देव म्हाका गौरव दिता म्हणलें स्पश्ट चित्रान म्हज्या मतींत आमी कंसोवया. दुसरें, तो काकुळतिवंत मोग त्या स्त्रियेक जेजून दिल्लो दुसरो अवकाश, द सेकंड चान्स. सेकंड चान्स जेजून कितें म्हणलें? आनी मुखार पाता करिनाका. पळया, ही उतरां एक ती उतरां प्लीज वा रिक्वेस्टाची न्ही, ती रिक्वेस्ट करची वा एपील करची, दया कर वा तशें सांगची न्ही. जेजूची उतरां शीदा. इट इज अ कमांड. कमांड म्हणटा आमी. कमांड म्हळ्यार चिंत्या मिलिटरी तुमी पळयलें जाल्यार तांणी एटेन्शन म्हणटना सक्तन एटेन्शन रावंक आसा. तें कमांड. यू कॅनॉट रिजेक्ट अ कमांड, यू कॅनॉट डिनाय अ कमांड. तुवें तुका दिल्लो आदेश, तुज्या वयल्यान तुका दिल्लो आदेश तुवें तिरस्कार करूंक जायना. त्या स्त्रियेक जेजूनी तोच आदेश दिल्लो.
आनी मुखार पाता करिनाका हो जावन आसा काकुळटी वंतू मोग मनशाकुळा थंय देवान दाखोवचो हें दुसरें चिंताप जेजून आयच्या सुवार्थेंत आमकां दाखोवचें देखून आज हांव आनी तुमी त्या स्त्रिये बरी जेजू मुखार आसा जेजू म्हाका आनी तुकाय तोच काकुळटी वंतू मोग दाखयता म्हजो गौरव म्हाका दिता तुजी पातकां बगसली वा तुका हांव गुण्यावकार करिना म्हणटा आनी दुसरें तुका आनी एक अवकाश दिता आनी मुखार पाताक करिनाका म्हणल्यार उतराकाल देखून मोगाच्या इश्टानो आज ह्या संजेच्या वेळार सुमयाच्या पांयांतळी जमलेली आमी तोच काकुळटी वंत मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक प्रयत्न करया सुमया आमकां आशिर्वादांनी भरून दी आनी प्रत्येक करून ताच्या त्या मोगान आमकां भरून दी म्हणून सुमया लागीं आमी मागया त्रिएका देवातय आमचो बोवाट तुसारया एकाच देवाक सत मानता सर्प द्वेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीमेसो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंसो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा दी बापा तावन सलमला देवा तावन देव उसवाडा तावन उसवाड करया देवा तावन उपसल्लो करो देव तो देवा तावन सलमला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदारी ताणें घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पांच पिलातिकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसवी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत मानता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाच्या इश्टानो आमची मागणी ते सावा जेजू मुखार ह्या घडये समर्पिया मोगाळा बापा पय सभेच्या मुखेल्यांक आनी सर लायकांक तुजें बेसावून दी आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचें प्रेरण जोडून एकवटीत रितीन जिवंक आदार दी म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक बापा आमची मागणी आयक जात मत धर्म ह्या भास म्हणलें लेखीन आसतना आमी समेस्तांनी मनशापणान जिवंक आमकां कृपा दी आमच्या राजाच्या फुडारांचे मोतीक उजवाड दी ताणें स्वार्थ सांडून सर लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी मनान वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक आमच्या पिरगेजांतल्या सर कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल भाग्यवंत कुटुंबाची देख घेवन मोगन आनी देवाचपणान जिवंक गरज असो आदार आमकां लाभय म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक आमच्या पिरगेजांतल्या युवाजनांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पण दिता तांणी कोणेय वायटाक सांपडना अशें कर आनी बरें शिकप जोडन बरो फुडार जोडन बऱ्या मौल्यांनी तांचें जिवीत जिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक आमच्या पिरगेजींतल्या सोर प्रायंत असो आनी पिडेस असो आमी उडास करता तांकां तूं आदार दी आनी घटाय दी तांच्या कुटुंबाच्यांनी तांकां दिवची सेवा सुपाळ कर म्हणून मागता हांव बापा आमची मागणी आयक एकवरांतल्या तुज्या पुता जेजूताय आमी एकवटताना आमच्या मदलो बांद घट कर भाव बांदपणाच्या स्पिरितान जिवंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमची मागणी आयक समेस्त आमी एक घडी भर आमचे हात आमी जोडया आनी वैयक्तीक गरजो आमच्यो हर एक गरजो एक घडी भर उगडासा काडन जेजू मुखार मौनपणी आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या वावरा खातीर बऱ्या भलायके खातीर खंयच्या तेसवा खातीर आमी मागोवंक जाय ती सगळीं तेसवां एक घडी भर भक्तीपणी जेजू मुखार आमी दवरया बापा दयाळा ही आमची प्रार्थना मागणी तुजे मुखार आमी समर्पिल्लेली आसात ती तूं स्विकार कर बवाडताना आनी खालतेपणान आमी मागिल्लें आमकां तूं फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या समया मरी फात आमेन
वायना संगी बापा जीवन आमचे दिताव तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आमकां बापा सगळींच्या देवुंडो घेवाय रक्ता मांसान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून आमचे व्हडले दायना संवसार सर्व सामचे तुजे देणे आमकांच दिता बलिदानां उमेद करणे आमचे जिणे आत्मा बापा सगळींच्या देवुंडो घेवाय रक्ता मांसान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून म्हज्या मगाचनो आमी पेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानत तसलें जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेत्या पुरुषाच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे भोव पवित्र देवा आमच्या बापा पातकाक लागून आमचें कसलेंच दान तुका मानूं नजो तरी तुज्या प्रितीवंत पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तें पेटोवच्याक आमच्या हातांनी घालां तें आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी त्याच जेजूच्या रक्तान आमची पातकां धुवन काड पातकाच्या मरणांतली आमकां उठय आनी नव्या जिविताच्या संतोशान आमची काळजां भर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो मनशा मुखार लजेक सांपडलेले प्रद्वारी बायलेक तुज्या पुता जेजून पातक्याच्या कास्तेंतली आनी मनशाच्या दारुणायेंतली सोडयली आनी आमचो देव पवित्र आनी नित्यवंत जावनी मनशा परी झटती करिना पण असक्त पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोक्साने दिवन शांतीन भरता म्हण ताणें उतरांनी आनी करण्यांनी परगट केलें ही आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण वळखून तुजे मुखार आमी येता आनी सर्गेच्या सर दळबरां संगाती तुज्या मोवाळ दयाळ काळजाचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान ओसनी तुका जय ओसनी तुका जय
बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तीन सरजीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बिटवणी करच्याक एक काशा परसात जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वार उफतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भवडत सुगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नोया बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कसरा मरणासो त्याच्यान बरी जिवनपणासो आनी सरगार सडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पडलेवन आसा देखून आमी उपकारी खाळसान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्व आमी सावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंतांक ख्वार मोरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समीस भक्त सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगयोन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मोनयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वारसूर तुजे पवित्र सभे बावर्तान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक जादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या सासनाक जेजून आमकां शिकयलेलें प्रार्थना आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेसू क्रिस्ताची येणे बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमी समेस्तांच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. मोगा सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे वाकाडलेले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपण लाभला. आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें तें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Cristaso moco, gozo to atapso, misro kona zaito, mit menas lolo, Cristaso moco, Cristaso moco, gozo to atapso, misro kona zaito, mit menas lolo, Cristaso moco. Sapuryan motane kelo moga samskar gane moga lam kabilo Krista somoto. प्रार्थया. भो मोगाळ बापा लजेन जेसू मुखार उबी जाल्ली प्रद्वारिस्ती ताच्या उतरांची गोडसाण आनी काळजाची दयाळाय साकून शांतीन घरा गेली. हीच गोडसाण आनी दयाळाय आमी सांत आमकां साकोंक मेळ्ळ्या. हे खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता. ह्या फुडें पातकांत पडना जावंक विश्वासान तुज्या कुरपेचें बोळ आमकां दी. तुज्या पुता जेसूचें नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Soshi
जावच्या खुशी होताय गे कोरिस्तुसो वाटलाव कर मुसो आसात माटी कोल्या कोटे सुकल्या पूर्णा म्हाका सुवात वस्ती करच्या मुसो शिसावच्या खुशी वताय गे कोरिस्तुसो